मडगांवां बर्थ सर्टिफिकेट रॅकेटान मडगांव नगरपालिकेक कितलेशेच पुरावे दिल्यात, मात कोणूच ताचेर जाय तशी एक्शन घेवंक सोदिना म्हूण शॅडो कावन्सिल ऑफ मडगांव आरोप करता. सरकारी अधिकाऱ्यांनी एकठांय येवन हाचेर उपाय काडचो म्हूण ते मागतात. फाटले जानेवारी सावन शॅडो कावन्सिल ह्या स्कॅमाचेर इन्क्वायरी मागता. And now, ever since it has been raised, in fact, the Shadow Council has been raising this issue right from January 2016. Today we are in June, but we don't foresee any sort of action being taken in this regard. Subsequently, another matter of one Renuka Tehsildar was highlighted by some other NGOs and individuals. Even in that case, we observe that in spite of having ample amount of evidence and proof, we hardly see anything progressing to concern. We have even filed a appeal before the first appellant authority, and after many dates, a hearing was held 2 days back, and there we are being informed that the records of 2005 till 2010 have been taken by the police, but 10 to 15 is still there, but they have not yet given to us. But apart from that Tehsildar matter, we have highlighted many other which so far we have been able to identify, and details also have been given to the municipality so that necessary action could be taken. Actually आता ये फेक सर्टिफिकेट चेक होता है ते आता रॅकेट एक उडावाचेर येयला, means it is open now. This racket is open. Maybe there will be a lot of people who will be involved in this. Maybe the staff as well as even advocates also. There are some. That is what is the story that is come on Facebook. So maybe there is a big money being played to get these certificates. We are requesting all the government authorities, we are requesting all the elected members to please come together and work out a solution so that our Goan identity will be safe. जे नीज गोंयकारांचे जे वस्तू आहाय पळय तांचेर तांचो दोळो आसा, आनी आमच्या गोंयांत जाला ते सगळ्यांकूच खबर आसा. सो इल्लिगल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द गोवा गव्हर्मेंट ऑफिसीस एंड देर आर गव्हर्मेंट स्टाफ. ते गव्हर्मेंट जे स्टाफ आहाय पळय ते तांकां सपोर्ट करताय, थोडे MLA सपोर्ट करताय, थोडे मिनिस्टर सपोर्ट करताय, थोडे कितें म्हणटाय ते कावन्सिलर सपोर्ट करताय. दीस इज लायक इट इज बिकम अ वोट बँक्स पॉलिटिक्स. पेडण्या उगव्या रातचे सर्रास बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला. शुक्रारा उगवेकार पेडण्या डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे. रातची बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करचें आनी काडिल्ली रेंव जप्त करची म्हूण लोक मागतात. रेंव काडिल्ल्यान न्हंयचे देगेवयले शेताची देग कोसळटा, शेतांनी खारें उदक भरतलें म्हूण लोक भिल्यात. डेप्युटी कलेक्टरान खंय एक्शन घेता म्हूण उतर दिलां. तुम्ही 7 दीस रावू नाका, तुम्ही फाल्याच्या दिसांना स्टार्ट करा. एक्सकॅव्हेशन डंपिंग हा पळय ते तरी तुम्ही करा न्हू, तुम्ही चालू करा ॲटलिस्ट. आमच्या उगव्या गांवच्या इश्यूवाचेर अजून पासून आमी सनदशीर मार्गान सगळो लढो आमचो चालू आसा. पण सनदशीर मार्गात लढो दितना ह्यांच्या डिपार्टमेंटा भितर कोऑर्डिनेशन जायना आनी आमी जी सोदतात एक्शन, ती एक्शन खंय तरी हेंच्या कडल्यान आमकां जाय तशी जायना. इलिगल सँड एक्स्ट्रॅक्शन, ज्या जाग्यार गांवचो विरोध जर आसात थंय लिगल सुद्दां कोणाक परमिशन दिल्लें आसत जाल्यार तेचेर खंय तरी बंधन हाडटात. पण हो धंदो जो आसा इलिगल आसा, इलिगल धंदो आसा तो गव्हर्मेंटाक स्टॉप करपाक कसलेच तरेची अडचण आसची ना अशें म्हाका तरी दिसता. संयमाचो बांद खंय तरी शेवटाक फुट्टा आनी तो संयम खूब काळ आमकां जर आमी सांबाळून धरलो तर तितक्या म्हणसर आमच्या गांवची सगळी नुकसान जातली, न्हंय आमची आसा ती फुट्टली आनी आमच्या शेतांनी येतली. शेवटाक मागीर आमच्या थंयसर गांवाचें अस्तित्वच नश्ट जातली. आमचो लढो जो आसा हो आमच्या अस्तित्वासाठी आसा. हो कसलो हेका पॉलिटिकल रंग ना, कसलें राजकारण ना. हेतून डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आतां एश्युरन्स दिल्लो आसा. बाकीची डिपार्टमेंटां जी आसा जी कोऑर्डिनेशनाक जायी हेचेर एक्शन घेवपाक तांच्या कडेन आपूण हे मागून आनी त्या बाकीच्या डिपार्टमेंटाक आपोवन त्यांची मिटींग घेवन मागीर आमकां कळयता म्हणून सांगला. डेप्युटी कलेक्टरान खंय 8 दिसां भितर उपाय काडटा म्हणून सांगला. उगवे वासी आमचे कडेन येयल्ले आनी तेंच्यांनी मेमोरंडम सबमीट केला इलिगल एक्स्ट्रॅक्शन, ताका लागून सॉयल इरोजन जाता आनी खुबसो इश्यूज आसा. आतां फर्स्ट थिंग इज दॅट इमिडिएटली एक जॉयंट टीम कंप्रायज करपाक स्क्वॉड, आनी त्या स्क्वॉडाच्या मदतीन जे इलिगल सँड एक्स्ट्रॅक्शन आसा पळय तेजेर आळो घालपाक लागून इमिडिएटली आमी पयलो
आमचो हें आसता सायमल्टेनियसली दुसरे जे लिगल इश्यूज कितें हे आसात तेवूय टॅकल करपाकूय. रेंवकारांक मायनिंग खात्यान दिल्ल्या परमिटांनी तांकां पावसांत 4 म्हयने रेंव काडपाक मेळची ना म्हूण स्पश्ट अट घाल्या. मात तरीकूय रातची चोरयां रेंव काडप चल्लां. अशे तरेन काडिल्ली रेंवूय कायद्यान जप्त जावंक जाय. मात इतलें आसून डेप्युटी कलेक्टराक एक्शन घेवंक खंय 8 दीस जाय. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. ब्रिक्स हो गोंयचे सगळ्यांत व्हडलो हाय प्रोफायल इव्हेंट आसतलो. ब्रिक्स परिशदेच्या निमतान गोंयची साधन सुविधा जाग्यार घालपाचेर आपलो भर आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. ह्या परिशदेक भारता बरोबर रशिया, ब्राझील, चायना आनी दक्षिण आफ्रिकेचे धरून सुमार 8,000 डेलिगेट्स गोंयांत येतले. ब्रिक्स परिशद ऑक्टोबरांत गोंयांत जावपाची आसा. ना रे प्रिपरेशन मिटींग जातात जावपाच्यो आसा. ब्रिक्स ऑक्टोबरान आसा आणि ऑक्टोबरान असल्या ब्रिक्साची जे थोडे वी आर द होस्ट स्टेट त्यामुळे ज्या मोठ्या प्रमाणात डेलिगेट्स येतात ओव्हर 8,000 डेलिगेट्स आर कमिंग हियर. म्हाका दिसता दीस मस्ट बी द बिगेस्ट इव्हेंट बिकॉज ऑल दीज आर VVIPs and therefore we need to be well prepared for it, right from airport to their destination. Of course we have 2-3 months in between and we will prepare for it. Of course simultaneously we would also try to see that on the eve of this we improve our various facilities and those facilities remain thereafter. This is a sort of opportunity for us to improve our infrastructure also. सेरुला कोमुनिदादीचे सुवातेर बांदिल्ल्या 3 दुकानाच्या पसरकारांनी हायकोर्टात रिव्ह्यू पिटिशन घालां. तांचे हाताक खंय म्हत्वाचे डॉक्युमेंट लागल्यात. सेरुला कोमुनिदादीची ही सुवात आशिल्ली तशी करून दवरात म्हूण कोर्टान सेरुला कोमुनिदाद आनी कोमुनिदाद प्रशासकाक आदेश दिल्लो. हायकोर्टान निकाल फाटीं घेवन ह्या पसऱ्यांची मालकी तांकां परत दिवची म्हूण तिगूय मागतात. ट्राजन डिमोलन घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान दिल्ल्या निकालाचो परत विचार करचो म्हूण पसरकार अशोक सिरसाट आनी बाकीच्या दोगांनी पिटिशन घाला. ही वादग्रस्त दुकानां सेरुला कोमुनिदादीच्या सर्वे नंबर 379/1 आसात. तेच बिल्डिंगेत टुरिझम मंत्री दिलीप परुळेकाराची दुकानां आसात. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण ती बेकायदेशीर. पिटिशन ब्रेस्तारा हायकोर्टा मुखार आयलें. तिगूय पसरकार म्हणटात वादग्रस्त सुवाते विशीं डॉक्युमेंट दिवंक जमना जाल्ल्यान हायकोर्टान कोमुनिदादीच्या जमनी वेली ती बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हूण निकाल दिल्लो. मात आतां RTIचेर खंय तांकां कांय म्हत्वाचे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यात ते डॉक्युमेंट ते हायकोर्टाक दिवंक सोदतात. मूळ पिटिशनर ट्राजन डिमोलेच्या वकिलान पसरकारांच्या निकाल फेरविचाराचे मागणेक खर विरोध केलो. कोर्टाक जाप दिवंक ट्राजनाच्या वकिलान वेळ मागला. कोर्टान ताका वेळ दिला. केस 16 तारखेर कोर्टा मुखार येतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.